हाय हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज सकाळ फुडें उठ्ठनाच न्ही पावस जो आसा पळय न्हू तो स्टार्ट जाल्लो आसा. सकाळीं उठलेले पळय न्हू आमी तेन्ना अशें करून दमटी अशी आशिल्ली उठला तेन्ना अशें दिसतालें की पावस पडटलो अशें म्हणून. बट पावसाचो होप धरून बी कांयच फायदो ना, कित्याक की तुमकां खबर आसा डेली पावस जो आसा पळय तो दमटी करता, काळोख करता, इवन गडगड सुद्दां असलो मारता जसो की भरपूर पावस पडटलो अशें म्हणून. आनी मागीर वारो मारलो की ना पावस जो आसा पळय तो पडच ना, सगळें निवळ जाता आनी वत येता. अशें म्हणून म्हटलें चल पावसान सकाळ फुडें काळोख केला, मे बी येत ना येत अशें म्हणून. अशें जस्ट म्हणून भितर येवन घरान झाडू मारता म्हटल्यार न्ही खरंच मोठ्ठो असो पावस जो आसा पळय तो स्टार्ट जालो. आनी तुमकां सांगता ह्या दिसान खंय खंय पावस जो आसा पळय तो पडत आशिल्लो. इवन सावड्ड्या सुद्दां पावस पडलेलो. मां सांगताली की आयज पावस पडला अशें म्हणून. बट आमच्या हांगासर न्ही पावस जो आसा पळय तो पडूच नाशिल्लो. तर आयज अशें म्हणपाक शकता तुमी पयलेदा असो पावस पडलो अशें म्हणटा बी सकाळ फुडें. आनी बरोच असो पावस पडलो, बरें दिसलें सकाळ फुडें पावस पडलो, सगळें थंड जालें भायलें वातावरण जें आसा पळय न्हू तें. तर पावस पडलो म्हटल्यार पयलीं ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो करून घेवया अशें म्हणून. घराचें जें कितें क्लिनिंगा रिलेटेड काम आसा तें बेगीन करून घेतलें सारकें झटपटीत. आनी किचनान वचून ब्रेकफास्ट जो आसा पळय तो रेडी केलो. असो करून पावस बिवस पडटा तेन्ना च्या पिवप, कितें अशें गरम गरम खावप मजा येता न्ही. आनी ही उमेद जी आसा पळय ती स्टार्टिंगूच अशी करून पावस पडटा तेन्ना बरें दिसता. मागीर एकदां पावसाचो सिजन चालू जालो, कंटिन्यू असो पावस पडपाक लागलो की व्हडलें दिसना. अशें म्हणून आयज ब्रेकफास्टाक जें आसा पळय न्हू तें पोहा केल्या. नॉर्मली हांव न्ही धवेच फोव वाडटा आनी कांदा पोहाच करतालें. ह्या खेपींनी हांवें बागायतारांतल्यान ते काळे फोव जे येता पळय ते हाडलेले. थोडीं जाणां काळे फोव म्हणटा, थोडीं तांबडे फोव म्हणटा. सो ते फोव हाडलेले. सो हे फोव जे आसा पळय न्हू ते बटाट घालून जर केले न्ही, जेका आमी बटाट फोव म्हणटा पळय, ते बरें लागता. सो अशें म्हणून बटाट फोवाची तयारी जी आसा पळय ती करून घेतली. खूब जाणां म्हाका अशीं विचारता की तूं कांदा पोहा बी करता तर इतले फळफळीत सारकें अशें म्हणटा पळय एक हे वेगळे आसता पळय तशें कशें करता, इतलें सळसळीत कशें जाता तुजें काय म्हणून. सो हांवें एकदां न्ही म्हाजी पोहा रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर केल्ली आसा इन डिटेल. कशें धुता आसतना कितलें उदक निसतयता कशें तेजेर डिपेंड आसता. सो तें हांवें तुमच्या वांगडा ऑलरेडी शेअर केल्लें आसा. सो आयज आनी परत इन डिटेल शेअर करून जस्ट तुमच्या वांगडा बटाट फोव जे आसा पळय इन शॉर्ट शेअर केल्ले आसा. आनी जेन्ना पळय केन्ना अशें करून फोव बीन करता पळय न्हू तेन्ना आमकां न्ही दोगांकूय वयल्यान शो जो आसा पळय तो जायत आसता, बारीक शो जो येता पळय येल्लो कलर तो. सो आयज ब्रेकफास्टाक आमचे कडेन बटाट फोव आनी युज्युअल आमची ब्लॅक टी जी आसा पळय न्हू ती. सो सकाळ फुडें च्या पिता म्हणल्यार आमी तरी पावस आशिल्लो, मागीर गेलो रोखडोच बारीक जालो आनी. सो गूड आफ्टरनून. तर सकाळीं भरपूर पावस पडलो. कितला रे 7:30 सुमार न्ही ना त्याच्या पयलीं 7:30 सुमार असो न्ही भरपूर पावस आसा पळय न्हू तो पडपाक स्टार्ट जालो. बरो एक 9, 9:30 म्हणल्यार सुद्दां न्ही पावस आसा पळय पडलो 1-2 वरां सुमार अंदाजान असो. आनी बरें सकाळ फुडें थंड जाल्लें, वत बी नाशिल्ली, दमटी अशी आशिल्ली. आतांच न्ही जस्ट वत जें आसा पळय तें येवपा लागला मातशें करून. बट गरमी अशी ना, मातशें स्वेटींग जाता. मागीर ह्युमिडिटी जी आसा पळय ती आसा अजून मातशी. सो पळोवया आतां दनपारचे 12 जाली रे, हय 12 सुमार जाली. सो रांदपाचें जें आसा पळय तें उरलां. आयज सॅटर्डे न्ही, सो वॅज सकाळीं मस्त असो पावसाक ब्रेकफास्ट केलो. एक्चुली पावस पडच्या पयलींच डिसायडेड अशें आशिल्लें, हेणें म्हटलेलें की आयज फोव करया अशें म्हणून फोडणेचें. सो तें केलें, ब्रेकफास्ट केलो आनी सुसेगाद म्हणल्यार आनी अशें म्हणून आयज शावर बी पयलीं घेतलो. अशें कितें आसता युजली न्हांवचे पयलीं रांदून बिनून जें आसा पळय तें सगळें कंप्लीट करता आनी मागीर शावर घेतालें हांव. आयज म्हटलें पयलीं हो म्हणपाक लागलो लायट बी वयतली कित्याक पावस बरो पडलो न्ही, अशें गेलें जाल्यार मागीर गिजर ऑन करपाक मेळना अशें म्हणून पयलीं शावर बी सगळो घेतलो. आनी आतां रांदपाक. सो व्हडलेंशें कांय ना आयज रांदपाक म्हटल्यार म्हाजे कडेन काल सांसव केल्लें तें आसा. सो भाजी करतलें आयज हांव आनीक दाळ करतलें. कुकरा लावूं मरे, कुकरा लावन करूं. एक दीस शिजोवन दाळ केल्ली जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट म्हणून तुमकां म्हटलेलें न्ही की एक्सपेरिमेंटाक अशें म्हणून शिजोवन दाळ करया म्हणून. तीच दाळ जाय ताका, शिजोवनच केल्ली. सो तीच दाळ म्हणटा. सो आतां ती शिजोवंक घालता. 12 सुमार जाल्यार रोखडी शिजता दाळ जी आसा पळय ती, चड टायम लागना अशें आमी म्हणटा कुकरान घातल्यार बेगीन जाता म्हणून. बट तितलोच टायम ऑलमोस्ट असो लागता.
सो एक सायडीच्यान दाळ शिजोवंक घातली, एक सायडीच्यान आदन दवरलें जेवण रोखडें जातलें. सो वरभरान जेवण जें आसा पळय तें करून जाता. सगळे ते राटावळी इल्ले सुसेगाद करपाक गेले अर्धा आदेसूच जो आसा पळय तो किचनान वता अशें म्हणून सुसेगाद सगळें करया अशें. सो गरमी ना, बट आतां वत येवपाक लागला न्ही, आतां किचनाक वतली गरमी जातली. सो चलात तर किचनान या रांदपाक स्टार्ट करता. ओके, सो रांदून बिनून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. हें न्ही हांगासर किचनान म्हजें रांदपाचें काम जें आसा पळय तें चालू आसा. सो एट अ टायम सगळें करून घेतलें न्ही बऱ्या पडटा, टेंशन नासतना. तर हे हांगासर शिताक तांदूळ घातल्या शीत करपाक, दाळ शिजपाक घातल्या. ह्या दिसान कुकर लायना दाळी, अशीच मी शिजोवनच करता. अर्दी अशी दाळ जी आसा पळय शिजल्या आनी ती हांगासर भाजी जी आसा पळय ती करपा खातीर कांदो तळशिपाक घातला. तर भाजी जी आसा पळय ती आयज हांव कसली जाणां एक बटाट घालतलें आनी केळ्याची तन्नी केळी जी आसता पळय ती खूब दीस जाले एक 8 दीस सुमार जाले दिसता हाडून. 2 हाडलेली, एक यूज केलें हांवें, एक आशिल्लें तशेंच. तर तें मातशें भावपाक अशें लागलें, म्हटलें भाजी करून घेवया अशें. अशें मोव बी जावना, बरें आसा. एक बटाट एक केळें कांदो टमाट घालून न्ही भाजी जी आसा पळय तन्ने केळ्याची ती करून घेता. एक्चुली न्ही ही केळी जी आसा पळय न्हू तन्नी केळी ती हांवें फ्राय करपाक म्हण हाडलेली, एक केलें. सो आतां गरमेक सदांच ऑयली सारकें जायना न्ही अशें म्हणून भाजी करून घेता. सो कांदो तळसता म्हणल्यार टमाट शिजून घेतले अशें करून एट अ टायम सगळें केलें न्ही बऱ्याक पडटना. सगळें चॉपिंग करून दवरता, मागीर रांदपाक वयता, इजी वता बट टायम बी लागता न्ही अशें म्हणून. सो जातलें जेवण, पळोवया कशें कितें जाता तें. पयलीं हांवें सगळें चॉपिंग करून घेता. सो दाळीक एक बारीकसो बटाट काडला तो घालता, करून घेता सगळें. तर पटपटीत विथीन टायम म्हणटा तशें न्ही म्हाजें जेवण जें आसा पळय न्हू तें सगळें रेडी जाल्लें आसा. हे पळय हांगासर शीत, नेक्स्ट ही हांगासर दाळ, बेश्टी सोयाबीन कांय वांटनासतना बेश्टी शिजोवन दाळ केल्या पळय ती. फोडणी बी कांय ना, अशी जेन्ना शिजोवन दाळ करता पळय तेन्ना मोस्टली न्ही फोडणी बी घालना, एक अशी प्लेन अशें आवडटा. सो मातशी मॅश करपाक जाय अशें दिसता, पळयता तरी. ओके, पळय मातशी मॅश करून घेता आनी फकत लसूण जी आसा पळय न्हू ती घातल्या, कढीपत्ता घातल्या आनी वयल्यान हींग घातला आनी कांय घालिना. तेच्या नंतर ही हांगासर भाजी करून घेतल्या. ही न्ही भाजी म्हाजी ऑल टायम फेवरेट म्हणटा तशी, आवडटा म्हाका. केळ्याची भाजी जी आसता पळय तन्ने केळ्याची ती, जस्ट तन्ने केळें आनी बटाट जो आसा पळय तो मिक्स घालून ही हांगासर भाजी केल्या. आमगेर न्ही अशी सुकीच भाजी करता तन्ने केळ्याची जी आसा पळय न्हू, बरी लागता. तुमी जर केन्ना ट्राय करुना न्ही जाल्यार ट्राय करा मुद्दम, खरीच खूब बरी जाता. हे दाळ आनी हांगासर न्ही सांसव आसा, सांसव. ओके, इतलें सगळें जें आसा पळय तें आयज आमगेर जेवणाक. म्हटल्यार कशें एक्चुली म्हजो प्लॅन न्ही इतलोच आशिल्लो, शीत दाळ आनी भाजीचोच. बट सांसव जें आसा पळय तें ऑलरेडी केल्लें आसा म्हणून तें गरम करपाक जाय, जस्ट फ्रिजांतल्यान काडलां. तें गरम करून घेता आनी मागीर जेवपाचें. टायमार बी लक्ष मारलेंच ना. सो ओके, विथीन 45 मिनिट्स अशें म्हाजें जेवण जें आसा पळय तें जालें. 12:05 गेल्लें हांव सारकें जेवण करपाक, एकाक 10 मिनटां आसा म्हणटकीर विथीन 45 मिनिट्स जालें. दाळ बी बरी शिजली. तर टायम आसा जेवपाक, मातसो रेस्ट घेवया तितून. म्हटल्यार पयलीं सांसव जें आसा पळय तें गरम करता. अशें करून न्ही एट अ टायम जर सगळें करपाक गेलें न्ही जाल्यार बरें जाता. केस बी पळया कितें जालें तें. वत आसा भायर, गरमी ना बट जस्ट ह्युमिडिटी जी आसा पळय ती आसा, वारो बी मारता, स्वेटींग जाता, इतलेंच, गरमी चड ना. तर अशें करून न्ही जेवण जें आसा पळय न्हू तें एट अ टायम सगळें करपाक गेलें न्ही बऱ्याक पडटा, इजिली जाता अशें रोखडेंच. नाजाल्यार तें हें कर तें कर, हें शीत करून काड, मागीर दाळ करपाक जाय, मागीर भाजी करपाक जाय, अख्खो आदेस जो आसा पळय तो किचनाकूच वता. सो अशें करून जर केलें न्ही एट अ टायम सगळें बरें जाता. आनी गरमे दिसान तर म्हाका हें प्रॉपर सोल्युशन अशें दिसता किचनान काम करपा खातीर. केंस वयर बांदपाचें आनी कामाक लागपाचें. सो अशें 1 वरभर लागता जेवण करपाक. विथीन अ आवर म्हणटा तशें जेवण जें आसा पळय तें कंप्लिटली जाता. सो हें जालें म्हाजें. मातसो पेनावाऱ्याक बसया आनी मागीर जेवन बिवन घेवया, मेळटा मागीर तुमकां. सो सांजी न्ही 5 जाली आनी वत पळयात 5च्या भारार सुद्दां कसलें वत तें दनपारचें 12 बिरांक जशें वत आसता पळय त्या प्रमाणे वत जें आसा पळय न्हू तें आसा कडक सारकें.
सो सकाळी पाऊस पडलेलो असं म्हणतात ना, म्हळ्यार जसं सकाळी भरपूर असं पाऊस पडलेलो पळय तसं पाऊस पडलेलो असं कोण म्हणपात ना. सगळी माती बिती सुकून न्ही परत आशिल्ले तशें सगळें नॉर्मल जालें. गाडी गेल्यार धुल्ल उठपाक लागलो आनी हो म्हाका सकाळी म्हणटालो आयज दीसभर बरेंच जातलें, म्हळ्यार धुल्ल बिल्ल जो आसा पळय तो उडपाना असं म्हणून. बट वत येयलें रखरखी सगळें सुकून गेलें आनी फस्टूच पावस न्ही सगळें अडचलें उदक जें आसा तें. आनी आतां वत पेत कसलें तें सगळें न्ही अशें करून भितर जें आसा पळय न्हू तें वत मारता हें पेत हांगच्यान हांगा. सो वत येयलां आतां. आनीक पयर न्ही ही हांगासर झाडां धुयल्लीं बरी क्लीन आशिल्ली आनी सकाळी पावस पडलो ते हिशोबान हांवें म्हटलें की बरें जालें आमी झाडां बी धुलीं ती, कित्याक क्लीन उरतली न्ही. आतां पावस पडलो न्ही धुल्ल जावपाना, सो बरी क्लीन उरतली अशें म्हणून. बट अशें दिसना की ना आनी एक 4 दिसान परत धुवपाकय पडटलीच वताक पळय जाल्यार. आनी हांगच्यान असलें वत मारताय पळय तोंडार. सो पयर झाडां धुल्ली बरी निव्वळ जाल्यार हांवें पायपान धुल्ली, तुमकां हांवें दाखयल्लेंच तें. मे बी तुमी कालच्या वर परच्या व्हिडियोन जें आसा पळय पळयलें आसतलें. सो सगळें क्लीन करून हाडून दवरलां हेप्यात हांगासर. मनी प्लांट जे आसा पळय न्हू ते सगळें न्ही हांगासर टिपयाक स्टीक जालें नाशिल्लें, म्हळ्यार तेंची ही मुळां जी आसता पळय ती सगळीं. सो ती काडल्या न्ही तशें करून घुसपल्यां. आतां ती बसून सॉर्ट करपाक जाय आनी कट करून ट्रीम करून काडपाक जाय. सो तें एक काम आसा. बाकीचें व्हडलेशें झाडांचें कांय ना. आतां पावसाक म्हळ्यार पावस जसो स्टार्ट जालो की ना ही सगळीं कट करपाचें आनी तितलेंच काम जें आसा तें. सांजचे इतलें लेट म्हणल्यार सुद्दां पळय कसलें वत मारता तें. आयज सकाळी ज्या प्रमाणे पावस पडलेलो पळय त्या प्रमाणे अशें दिसनाशिल्लें की वत बीन येतलें अशें म्हणून. बरो गडगड बी असो मारून. सो तरी पूण स्टील वत जें आसा पळय तें भरपूर आसा. तर पळोवया आतां पावस परत जो आसा पळय तो केन्ना पडटा तो. अशीच गरमी जी आसा पळय ती काडपाक पडटा ती. ओके सो चलो तेच्याच वांगडा पयलीं हांव हांगासर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेंच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. इतलें वत आसा न्ही भायर हांगासर गडगड मारपाक लागलो वतारच. पळोवया पावस पडटा बी जाल्यार सांजचो. ओके चलो.